ते दूब स्टिक डब्यातले. ओके हेजे किती रेट? तेजी 70 रुपीज. थँक्यू. सिंगल बेडाची 2 बेडशीटां 300 विदाउट पिलो कवर. ही आमची न्हू फर्स्ट कस्टमर वियोनाची. आमचे हांव भायर आसलो तो तेणी पयलो व्हेरी गुड. आनी म्हाज्या नांवान कोण एक जाल्यार स्पेशल डिस्कावंट मरे. ते मागीर तूं कडच्यान घेवपाचें. 750 माझे बिल जाल्लेले आसा. आता हांव विचारता डिस्कावंट कितें आहा. डिस्कावंट आहा कितें? सो गायज न्हू आता हेंच्यांनी सगळे सेट केल्लेले आसा. आता तुमकां रेटी सांगता. यो ना तूं यो मातशें रेटी सांगपाक. तेका दुपारचें सांगूंक पयलें. दुपारचें सांग मातशें रेटी यो. सांगता बेडशिटांचे. बरें हांव बेडशिटाचें सांगचो. क्वीन सायज कॉटन 300 300 कवर. विथ पिलो कवर. मागीर सिंगल बेडाची 2 बेडशीटां 300 विदाउट पिलो कवर्स कॉटन. ओके मागीर पिलो कवर्स 300 12 100 4. वाव. मागीर टावल्स 100 1. हय आनी हँड टावल धाकटे टावल 100 4 आनी तेज्यान धाकटे टावल 100 6. वाव. मागीर टावल जातो आमचे कडेन किंग सायज हय 500. बेडशीट मरे हय विथ पिलो कवर विथ पिलो कवर 400 रुपीज. 500 रुपीज. मागीर येवन कंटिन्यू. दूब हा 35 रुपीज. हय व्हडल्यान उलय हा मातशें. शेणाचो धुपो शेणाचो धूप 45 रुपीज. 35 रुपीज. 35. ओके आणि सूर्यो हा 20 रुपयांनी आणि 30 रुपयांनी असा. हय मारपाक मुगो त्यो. होय. होय भाजयेक बा मारपाक. हा भाजी भाजी मारपाक. मारपाच्यो. हा बरें मागीर फुडें ये 15 रुपीज हा पॅकेट. पॅकेट होय. कापूर. कापूर तो होय. ओके आणि हो हे 120 रुपया. 120 रुपया हे Box. धूप स्टिक. दूब स्टिक्स. ओके हितून फ्लेवर हा दुसरे Flavors दुसरे. आसात, 3. आणि हे कितें? ते दूब स्टिक डब्यातले. ओके हेजे कितें रेट? तेजी 70. 70 रुपीज. होय. ओके आता हे जे कितें आहा ते एक्स्ट्रा चोड बीन घे जाल्यार डिस्कावंट रेट दितली मग तुमी. होय होय होय. हा व्हेरी गुड. आनी म्हाज्या नांवान कोण एक जाल्यार स्पेशल डिस्कावंट मरे. ते मागीर तूं कडच्यान घेवपाचें. हांव कस्टमरांक सेम रेट दिता पूण एक्स्ट्रा मागीर कितें डिस्कावंट जालो तूं कडे हांव घेता डिस्कावंट. हा पयल्या बडे चाप्टर मस्ती कर गोंयचाचे कोण इतर नोट डावन करून दवरपाचे. हय आनी मागीर आफ्टर 45 days उपरांत येदे व्हडले बिल दिवपाचे. मेघना कितें तरी उलय मुगो ओगी हा बाबडे. मेघना आमचे बेस्ट सिंगर गो. व्हेरी गुड. म्हाका एक दीस म्हणून दाखय हा. शुअर मुगो. ऑर्केस्ट्रा न्ही गो. ऑर्केस्ट्रा व्हेरी गुड व्हेरी गुड. हे पळय तेंचे स्टॉल बाकीचे थोडे आमी तुमकां सांगूंक ना. ते तुमी येयात आनी पळयात. हांगा सगळे सांगीत जाल्यार ते कवर अप जावचे ना. येयात लग्नाकूच न्हू सगळ्याकूच व्हरा कितें आहा ते. ना तेंचे नावेली हा ते सगळे मारवाडी न्हू. ते एक एकलो दादा स्टॉल घालून बसतले. दिना गे आमकां गोंयकारांक व्हॅल्यूच ना म्हणपाचें आतां. एक न्हू. 2 आसा दिसता तितून न्हू. हो एका उतून 2 300 सेट 2 एका 150. विंडो मेघना हाव यू. माझे नाव अवी. चौगली फ्रेंड्स आमी. माझे व्हिडिओज पळयता मुगो. तू पासून 500 दिलाय. पण आमकां देवान खूब बरें कितें दिला न्हू. एक घेतला जाल्यार एक दिला न्हू. ते क्लायंट तेय म्हाजे व्हिडिओज पळयता. देवाची कृपा. हांव शिफ्ट जाला हिंगा सांगवाय 2 वर्सांचे. एकल्यान येयला गो. एकटेच होता. फुडले बी दुका आमकाडे आगर बाबा मजा एकटे भोंवता खंय ते पळय पार्शली ब्लायंड ते पळयलाय न्हू. फकाणां न्हू ती. देवान तूं एक घेतला न्हू जाल्यार एक दिला सदीत. ऑलवेज रिमेंबर. बसन कुरकुरे. हे पळय तुमकां कितें हाडला तेणी घेव ना खावपाक तुमकां टायमपास करपाक. आमची फर्स्ट कस्टमर पळय. हय आमचे फर्स्ट कस्टमर. फर्स्ट कस्टमर ना. सांगा म्हाका ते हा ही आमची न्हू फर्स्ट कस्टमर वियोनाची.
आमचे हांव भायर आसलो तो तेणी पळयलो आनी जपूर ती भितर येयली भितन पडलाय शॉक कळना रोखडे रोखा केलं नुस्तें कितें म्हणटलें टायरॉन तुम्ही पळयता बारीक अशें स्टिचींग आसा अशें आसा ते touch करून पळयता ते. हातलान तेंका feel फील जाता सगळे सगळे जाणांनी ती कोणता शिकला खबर लोक विश्वास तुझा एक फोटो काढ मगो अवी काढ रे काढ मग तुझ्या सो गाईज इपय आम्ही आता फोटो काढपाक रावल्या ओके डिसेंबर एंड पासून आम्ही 1.5 म्हयनो दिसता 1.5 महिना 4 तारीख जानेवारी बाबा माझा बरें साहेब ओपन केला म्हणून होते तर इतले आसा ना कितें त्या पयलीं मी 50 लाख लोक झालो हे फावटी त्यांचं टार्गेट 1 year टच जावपाक अरे माझ्या बाबा मागीर इतले मागीर मागीर जातलो खूप आलो मागीर जातलो उम्यांक लायनींग 1.5 वर वयता आम्ही बरी गेली न्हू गो रोखडी गेली काय रोकडी गेली जाऊन जाऊन पावली कालूय आमकां 1 वर लागला पळय फर्स्ट दीस आमकां 1.5 वर बरें नशीब बेगीन न्हू मातशी येयली आमी 3:30 कशी भायर तेन्ना मी सुटोन मागीर ओ चाराची मीस सुटली 3:30 मी सुटोन करती आता काळोख पडलो तर लोक चड येता येता तू आमगेर आता येता आमगे येता केन्ना येता तुमगे कशें येतले खंय येतले कोणाक म्हणून सोदतले आता नंबर आहा न्हू हय फोन मारू येता नंबर आसा टेन्शन ना फक्त हेजेर पळयता चल सुशांत बरें. थँक्यू बरें दिसले गाडी तुमकां मेळोन अबे चीड माझे नाकाची सॉफ्टी पियाता पियाता ऑन केलो हय आम्ही न्हू त्यांचे सेकंड गिरायक फर्स्ट ॲक्च्युली आज हांव येवपाचो आसलो फर्स्ट म्हणून पण आनीक आमचे सबस्क्रायबर येयल्लेले आसा सो आतां म्हाका किंग सायज हे दाखय रे हांव पळय आं डिस्कावंट बीन घेवन वयतलो डिस्कावंट दिना जाल्यार हांव टायरोना कडेन कट्टी हे पळय 4 कलर जा तुका 1 2 3 4 ओके ओनली 4 लेफ्ट इन स्टॉक ओनली 4 लेफ्ट इन स्टॉक म्हणजे कलर म्हणटा तो कावर चारूच उरल्या किंग सायज हय चारूच उरल्या खंय हो म्हाका जाय ओके हो बरो आहा खंयचो घेवया आमी अतोच बरो हातीन आहा तो बरो दिसता हय मुगो हय. तर हो जालो सायडीक आमचो हय लायट मातशी पडोंक आसली न्हू लायट जाय गो आनी म्हाका हँड टॉवल जाय न्हू हय हँड टावल जाय दाडयेन दवरपाक बी आमकां धाकटे सारखे धाकटे आसता पळय ते सामके धाकटे ना आमचे हे पळय हे मुगो हे तेच ते हय हे कितले रुपया फुल पॅकेट तुका 200 हय आणि 100 100 100 सो हे 100 4 ओके म्हाका सो दी 100चे बरें वानपण करता हांव 200 रुपया म्हटलेले 100 घेता पळय नाल्यार तुमी अशें म्हणशीत की आमकां ती आमी हांगासर तेंचे फ्री घेता जाल्यार ती आमकां फ्री दिता तशें ना कित्याक बिजनस इज बिजनस फ्रेंड इज फ्रेंड फ्रेंड हेच्या भायर जाता बिजनसा भायर फ्रेंडशीप जाता हे काढू हय काड कलर पळय न्हू कलर आसूं कलर कितें तशी जायना कलर कितें 1 2 3 4 5 6 6 जाले न्हू तुका 7 दिना मी ताका आमकां 7 दी नाका आमकां एक्स्ट्रा एक नाक लायट गेली आनी लायट बंद केली तेंची. दिसता मुगो क्लीन आमकां क्लीन दिसता आनी आमकां एक जाय धूप स्टीक पळय ही जाय ही म्हाका खूब आवडली ही जाय ही हांवें एक घेतल्या तेजे कडल्यान ही धूप स्टीक ओके आनी काल आमी कटींग करी किचनान आनी एक सुरी त्या फाटल्या पायपांतल्यान भायर पडली ती एक सुरी जाय सुरी कसली जाय आखोल्ली गो हीच गो ती क्रॅक क्रॅक आसता पळय हाल्या क्रॅक, तशी क्रॅक क्रॅक आसता आसा हय हो पळय ही गो हय हय तीच न्हू ती ही एक सुरी जाय हय आनी कितें जाय आसलें आनी- हे घेतलो न्हू आमी हय बेडशीट घेतले दूध जाय खडा धूप हय खडा धूप घे खडा धूप भुता बिता वयता भितर हय अबे आय गिव यू नेक्स्ट टाइम तो कोणा कडेन ओके ओके डन डन चलता ना 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 आसू 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 काडचे पडटा फाल्यां फाल्यां येतलो फाल्यां येतलो हांव सद्या येतलो हांगासर तेन्ना दी मागीर म्हाका काय प्रॉब्लेम ना मागीर मेजार चड येपार हय आतां हे कॅल्कुलेट कर कितले ते चल गो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट आम्हाला किती करू हे 100 हे 500 होय 6 7 हे 600 जाता होय ते मागीर हेजे हे जाले 7 हेजे कितले हेजे 120 आणि हे कितले 30 120 150 750 माझे बिल जाल्लेले आसा आतां हांव विचारता डिस्काउंट कितें आहा डिस्काउंट आहा कितें आफ्टर 45 days आफ्टर 45 days डिस्काउंट जेन्ना काबार जातले तुका डिस्काउंट जावं जाल्यार जर हे सॅम्पला कर हां एक सॅम्पल तुकाच म्हणून दिला ह्या म्हाका म्हणून दिला आनी कोणाक चाय दे मरे सबको चाय दे केसर आहे चाय एक टेस्ट करा पहिले ना ना तू 1 2 3 3 1 2 3 आवाज तू पिया ना 1 2 3 4 दी रे 4 दी पळय पळय अभी आहे का आता हे बरे हा चार 5 दी रे मी ना पिना तर तू पिया आओ पिना पिया गो 4 दी ना तीन 4 दी च्या हांवें तेजे उदीक पिवंक ना म्हणून म्हाजी च्या पिवंक सोदी ना सगळे टावल घेवन वयतलो हांव घरा कडेन कितना मरे हा दे जीपे दे हा जीपे नहीं है हाँ वही माझ्या फ्रेंडांनी कितें तरी बारीक कितें धाडलेलें टू गिव इट टू दॅम आनी कॅश हाडूंक ना आतां एकल्याचो दोगांच्या भितरल्या एकल्याचो UPI आहा सो हांव तांकां ट्रान्सफर करता डायरेक्ट ओके दिस इज अ टोकन ऑफ लव फ्रॉम माय बिलॉड लविंग फ्रेंड्स ऑल द वे फ्रॉम UK कुवेट वॉट एवर इट इज सो हांव ओंकार सांग बट शेडा तू सांग ओके हे आमचे पार्सल रेडी जाल्लेले आसा नो वियोना बरे हेतूर बी घालून पॅक बी करून टायर तुका मरे सारको सवाय मेळटलो गिरवाड्या हेजे विदेशान धाडला माझ्या कडेन हे पळय टायरोनान दिल्लेली बिस्कीट आसा आनी आमी हांगासर च्या घेतल्या हांव आतां ही बुडोवन खाता ओके दिगो घे 20-30 हजार घे प्लीज कितले हाडून घे एकूच आमची ते पाच जहाज सो सोडटा असले माजरा सोडटा पशन कोण सोडटा लोक सोडटा कोण आनी नाल्यार म्हाका दी मुगो प्लीज धरून दी पळय स्विटी बशीन कोण केन्ना दिता सांग हांव सांगता तुका मातशें राव सद्या आनी मातशें बिजी दितले काय ना ते सांग पयलीं म्हाका अबे तेंगे राते दिनाले हांव तेंगे सण चोरून हाडून दिता हय पळय जाल्यार कन्फर्म आतां आनी फुडलें आनी टेन्शन चेडो ना जाय चेडू जाय म्हाका कितेंय उपकारता क्वेश्चन कॅट जाय गावल्यार आनीक बेस्ट जालें म्हाका जालें डन हा आमची ते कितली जाण मुगो आमची ते कितली भायर उडयता सोडून भायर उडयता हे माजरांक हय तेवढे पिली काडलेले शे पिल्या सोबत उडयता कसले लोक रे हवे म्हाका दी हा प्लीज हा भियोना हांव पळयता मेघनाक हांव सांगतलो नाल्यार तूं म्हाका दिना ना तापोणी घाल ओके सो आय कम टू द पॉयंट म्हाका न्हू म्हाजे बिलॉड फ्रेंड्सान न्हू कितें कितें धाडलेलें सो हांव ते टायरोनाक दिता बेचेड तुका वॉट्सॅपार मरे पळय हेजेर हांवें UPIचेर कितें धाडला ओके ओके डन टोकन ऑफ लव आनी एकादी कितें म्हणटा ते आमचे इल्ले हे भितरले थोडे एकादी थोडे गजानात ओके आमी ते आमी तिगांनी शेअर तुमी चॅक करा शेअर करात तिघा हा म्हणटा तिगांनी शेअर करता नो प्रॉब्लम ओके सो फाय अशें जावंक नाका म्हाका चड दे दोन ना तशें काय ना आनी कितें आसा जाणा आनी हांव न्हू ताका तो अमावंट हांगार कॅश दिवं शकना बिकॉज दे आर पार्शली ब्लायंड आनी नाव डेज पीपल यू नो दे तुमकां सांगपाची गरज ना आतां ही वस्त समज 1000ची न्हू जाल्यार हांगा कोणी कितेंय करून व्हरपाक आयज काल हांगा जस्ट इमॅजीन हांगा लाखांनी अमावंट ऑफ पीपल वील कम डायरेक्ट ओपन चॅलेंज हय मार्केटान रेट आहा तेज्या परस 100 म्हाका विथ क्वॉलिटी म्हाका जाय जाल्यार तुका पॉलिस्टर दिवंक जाता कॉटन सांगून थोडे लोक पोय चॅक करना पूण म्हाका म्हाजे कस्टमर व्हॅल्यू बोला कस्टमर कम्स फर्स्ट म्हणटा तो पिया मोचा पिया ताच्या कस्टमर आतां तुवें तर तूं म्हणटालो ही बरी आहा तूं दुसऱ्यांक सांगतलो
होय तर सांगतोलाच आणि जाल्या हांव तर तुका बरी तूं म्हणटा अंकिता तेजी बरी ना ते आनी कोणाक सांगता तेजी बरी ना आमकां तशें नाका वालर तुका ते आमकां मेन कितें आमचो वर्ड वर्ड हे आमचे चड वयता लोक शेअर करता तोंडांतून उमके कडेन बेडशीटां फेरयेन बरी आहा ती आमची फास्ट वयता गायज कितें आहा जाणा म्हाका जाय न्हू जाल्यार हांव कॅश हाडून दिवं शकतालो हांवें कित्याक दिवंक ना दे आर पार्शली ब्लायंड आनी मेन म्हणटा ते अशें दाखयले एनवॉलप ते कसले कलराचे जाल्यार न्हू लोक कितें करता जावूं येना न्हू हांगा लाखांनी हजारांनी प्रमाणान लोक येवपाचे आसा आनी बेश्टे हेकाचे तेंचे बाबडे कितें केलें मारलें जावूं येना न्हू बिकॉज ऑफ दॅट न्हू हांवें कितें केलें इन अ डिफरंट वे दिलें आनी लायट घालता लायट घालता लायट ना हांगासर म्हणून ते हे आहा आनी गायज जे मनशांनी म्हाका हांगा हेल्प केल्लेली आसा खबर आसा भायरसून बाबड्यांनी तेंचें हांव नांव न्हू आयच्या ब्लॉगान जावं आयच्याच ब्लॉगान घेतलो सो थँक्यू सो मच गायज फॉर बींग देर ऑलवेज यू नो इन माय गूड एंड माय बॅड टायम्स म्हाज्या यूट्यूब जर्नीचेर न्हू तुमचो खूब सपोर्ट जाल्लो आसा थँक्यू सो मच पळोवया आतां मातशें भोंवता मार्केटान कितें आहा स्टॉलार तें पळोवया पुलीस पळयात हांगासर पॉटॅटो ट्विस्टर सो गायज गियोनाक बी मेळोन आतां आमी येयल्या फेरयेन मातशें कितें गावता जाल्यार पळोवपाक आतां आमचें कितें पसंद दिता गावता जाल्यार घेवपाचें न्हू रे हवी सद्या काय ना कितलें हें ना गर्दी ना गर्दी ना आनी चडशीं स्टॉलां येवकूय ना दिसता ते पळय कितले खाली खाली आसा ते हांगासर हय गायज म्हाका न्हू लांब हातीची टी शर्टां जाय आसलेली ती पळयता हांगासर बरी गावता जाल्यार कितले दीस जाले हांव म्हापसा सोदतालें पण म्हाज्या सायजीच्या कपड्यात गावना ते तर तुमकां खबरूच ना खबरूच आसा आतां हांगासर तरी गावता जाल्यार पळोवया कितें म्हणटात सारकें न्हू हांगासर आयज चड गर्दी ना आनी थोड्या दिसांनी हांगासर चिक्काट गर्दी आसतली चलपाक सुद्दां गावचें ना अशें पळय कांयच गर्दी ना पयल्यार थँक्यू Without watching my videos is my friend. All okay, Mara? All इतनी गर्दी ना न्हू सारको फ्रेंड म्हाजो तो आमी सारकी पयलीसून जर्नी आमची ओलाची काय ना मरे हांगा हय काय ना हांव म्हणलो फुडें पर्यंत आसतलें दिसता म्हणून कितें ना आनी थोड्या दिसांनी येतले चड करून नवी आनी येतले 45 days खंय मरे 45 हय 45 तेका भायर काडला न्हू ह्या फावटी My goodness, man. But no rush today. आमी आतां सेल्सान येयल्या हांगासर पळोवया कितें गावता जाल्यार हांवें सद्या हितून म्हाका 2 टी शर्टां घेतलेली आहा लांब हातीची हे पळय आतां हवीचे शर्ट बी आहा हांगासर बी शर्ट बी पळयता हे फावटी पण इतले बरें काय ना हांगासर अजून येवंक ना न्हू निकती स्टार्ट जाता कालूच स्टॉलां घातल्या दिसता त्या खातीर खूब दीस आहा आनी मागीर खूब येतली स्टॉलां बी आमी तो म्हणलो ओल्ड गोवा मराठी माणूस आहे तुम्ही मराठी माणूस मी तिकडे गेलो होतो ना तेव्हा तो म्हणाला तो ओल्ड गावामध्ये शॉप आहे तुमचा मी इकडे झालो आमचं रेग्युलर हे म्हापसा आसता आणि बरे कपडे दिता म्हणून आम्ही एका सोदीत येयले हांगासर आणि आमकां बरे रेटी दिता तो रिजनेबल म्हणून आपण काय केलं इकडं चला बघूया कुठे आहे विचारून इकडं आलो शॉपिंग करपाक येयला आतां हांगासर रात जाली हांगासर चालू दा कितें कितें घेवप सो गायज हे पण हांव येयला आतां किड्स झोनान थंयचो भुरग्यांचे कपडे घालता थंय कोणाक घेवपाक सांग म्हाका हे पळय घेतले हांवें हांगासर हे पळय कितें करया म्हाज्या सायजीचे कपडेच ना हांगासरूच येवचें पडलें न्हू
आणि बाहेर खंय घेतल्यार माझ्या सायजीची म्हणजे लार्ज बी सायज असता व्हडल्यांच्या, पण ते मागीर ऑल्टर करचे पडटा, मागीर तेचो शो वयता, कितें फायदो. तर हांवें हांगासरच घेतले पळय, सगळ्या भुरग्यांचे कपडे हांगा, सगळ्या भुरग्यांचे. सो गाईज फायनली वी आर बॅक होम. आनी आमचो ब्लॉग पयला आसतलो न्हू तुमी. आमचो गव्हर्मेंट न्हू खंय तरी लॅक करता न्हू, खंय तरी फाटी आसा. त्या बाबतीन तुमकां सांगूंक सोदता, आमचे जे गोंयकार आसा पळय, गोंयकार भाव आनी भयण, तांकां कोणाचो सपोर्ट ना. घाटी आहा पळय तांकां भरपूर प्रमाणात सपोर्ट आसा. ते बरे स्टॉल घालतात, धाकटे न्हू व्हडले घालतात, तेंच्या स्टॉलांनी लायटी बऱ्यो आसता, तेंचे स्टॉल रोडार आसता, भायर सायडीक आसना. आनी जे आमचे गोंयकार जे बाबडे कोण दिसा पासून ना तोंडान मूस मुगो खंयचो जोर, आनी जे गोंयकार आमचे बाबडे दिसाना दोळ्यान पांयान पांय ना कोणाक चलपाक, तांकां कोणशांनी मारला. कितें म्हणटले सारकें न्हू. आनी येस, आयच्या ब्लॉगान तुमी पयला आसतलें न्हू, आमकां आमचे सबस्क्रायबर वयता थंय मेळटा. थँक्यू सो मच, तुमी इतलो मोग दाखयता, रावन आमच्या वांगडा फोटोज काडटा, विडियोज काडटा. इट फिल्स रियली गूड. आनी मेन म्हणटा पळय ते आमचे जे सबस्क्रायबर्स आसा ते 6,000 क्रॉस जावन 7,000 पावपाक खूब कमी आसा न्हू. बेगीन वता आनी फटाफट सबस्क्रायब करा. आनी आयज घ्या म्हणून तांकां कस्टमर येयलेले आसा. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गायज. थँक्यू सो मच. खूब बरें दिसलें की तुमी भरपूर प्रमाणान हेल्प केला म्हणून न्हू. आनी आमचे जे युट्यूबाचेर जे विडियोज आसा न्हू ते खूब जाण शेअर करतात वॉट्सॅपार, ग्रुपान आनी इंस्टाग्रामाचेर स्टोरीज घालता. थँक्यू सो मच. खूब बरें दिसता. जे कोणी तुमी तेंचे स्टोरान वयता कितें घेवपाक न्हू जाल्यार थंय एक फोटो काडा आनी म्हाका टॅग करा. आय विल फील रियली गूड न्हू का. म्हाका इंस्टाग्रामाचेर टॅग करा. आय विल फील गूड. आनी हो सिजन जो आसा जाणा तो क्रिसमस सिजन जावन आसा. आनी क्रिसमस सिजनाक तुमकां खबर आसा क्रिस्तांव लोक कितें कितें करतात पळय ते धोदेल आनी खूब कितें कितें करतात. सो हांव एक बींग अ हिंदू, म्हाका न्हू एक आवड आसली, म्हाका एक इच्छा आसली, म्हाका एक उमेद आसली की ते पळोवचें म्हाज्या स्वताच्या दोळ्यांनी. यू नो, क्रिश्चन जे लोक आसा खबर आसा ते कशें कितें साजरो करतात आमचे क्रिसमस, आनी ते कशें कितें रांदतात, कितें कितें रांदतात हें म्हाका पळोवपाक जाय आसलें. कोणूय म्हाजे क्रिस्तांव भाव भयण इंट्रस्टेड आसा आमकां तुमच्या घरान इनवायट करपाक, टू शो पीपल, म्हणजे लोकांक दाखोवपाक की क्रिस्तांव लोक कसो क्रिसमस साजरो करतात, कितें कितें रांदतात, कितें कितें तेंचें प्रिपरेशन आसता, जाल्यार आय वील बी द हॅपियस्ट पर्सन. म्हाजो इंस्टाग्राम ID आसा अविनेश बिग बॉय टॉयज. आनी एक इंस्टाग्राम ID आहा मस्तीखोर गोवन्स म्हणून. तुमी ज्या दोनूय चॅनलाचेर वचोन इंस्टाग्रामार वचोन तुमचो म्हाका नंबर ड्रॉप करूं शकता जावं मॅसेज करूं शकता. हांव पर्सनली तुमगेर येवन विजीट करतलो आनी एक बरो विडियोज काडया आमी आनी लोकांक, आमचे गोंयकार हिंदू भावांक मुस्लीम भावांक ही विडियोज दाखोवया न्हू. सारकें. आनी आमकां न्हू वियोनाचे टायरनाचे विडियोज पळोवन न्हू खूब जाणांनी आमकां बरे बरे क्वेश्चन्स केले, बरे सजेशन दिल्ले. तितूंतले थोडे भावांनी भयणांनी न्हू आमकां पर्सनली बारीक सारीक मदत केल्लेली आसा आनी हेंकां दिवपाक. सो हांव न्हू ही जी मदत आसा घेवन आयज टायरना कडेन आनी वियोना कडेन गेल्लो आसा. हांवें तांकां ही मदत करून दे आर व्हेरी हॅपी. मेन म्हणटा ती न्हू ही जी कितें मदत आसली खबर आसा आमी एनवलपान घालून थंय दिवं शकनासले बिकॉज ती क्रावडेड प्लेस आनी तांकां पयलींच दिसना. आनी एनवलप जावं असलें कितें दिसत न्हू लोकांचे दोळे अशें जाता, काडून व्हेले तांकां मारलो, पयशे झक मार, पयशे गेले, फाल्यां पांय दोन सारके आहा जाल्यार खंयसून येतले, पण कोणाक मारलो तांकां कितें जालें, इट इज नॉट गूड न्हू. सो हांवें कितें केलें इन डिफरंट वे तांकां डिलिव्हर केलें. आनी ह्याच्या फाटल्यान कितले लोक जे म्हाज्या फाटल्यान आसा हेल्प करपी, हांव तेंचें आयज तुमकां नांव घेता. थोड्या जाणांनी न्हू म्हाका नांव घेवं नाका म्हणून सांगलेलें, बट स्टील आय एम ट्रायींग माय लेवल बेस्ट. हांव म्हाजो मोबायल घेता लागीं. ओके, हेल्प केला पळय तेंची नांवां जाण आसा. वन इज एलेक्स, वन इज प्रिया शिरोडकर, हांगासलेच नेबर आमचे आल्दोनचे, मोयराचे. स्टेफी रॉड्रिगेस, थँक्यू सो मच. तुमी खूब आमकां हेल्प केल्लो आसा.
इट मीन्स अ लॉट. तितून आनी एक जावन आसा फ्रेझर सारकें, आनी त्या मनशांनी आमकां खूब हेल्प केल्लेली आसा. सो गायज कोणेय बी आमकां तुमच्या घरान आपोवंक सोदता आनी दाखोवंक सोदता की क्रिसमसाची तयारी कशी करतात ती, जाल्यार प्लीज गायज आमकां तुमच्या घरा आपयात. म्हाजें तुमकां सांगता, हांव तुमची चड तकली खावचें ना, ह्यो मातशी तकली खातलो. कळ्ळें तुमकां? आमकां मातशें पोवंक जाय पयल्या फावटाक कितें तरी उलयले बळा करून. आमकां मातशें पोवंक जाय आसलें. आमकां बाबा कोणी इन्वायट करता जाल्यार मोस्ट वेलकम टू मेसेज मी, यू नो. आणि दोज हू आर न्यू टू माय चॅनल आनी व्हिडिओचेर तुमी नेवे आसा, तुमी आमची व्हिडिओज पळयतात आनी आवडटा जाल्यार हो बेस्ट असा मुहूर्त, सारको बेस्ट टायम आसा. कितलो जाला घडयाळ ना म्हाजे कडेन, पण टायम सारको आसा. सबस्क्रायब करा आनी मेळटा हांव तुमकां एक नवे व्हिडिओन. बाय बाय. बाय बाय.